देवबरो आयतार मागता तुमकां सुमेस्तांक मोगाचनो आज सद्या काळाचो 22वो आयतार जावन आसा. आमी देवाक अर्गां दिता. सबार जाणां जल्मा दिवस आचरण करतात. तांचीं नांवां हे परी आसात: रियोन नोरोन्ना, विनीत कास्टेलिनो मुंबय, रिया पिंटो वकोला, किरण एन, सियाना मेंडोन्सा वसाय, जॉन पॉल वास अंधेरी, मारिया डिसोजा वकोला, जसिंता डिसोजा मोडंकाप, ओविटा रोड्रिगस बिजय, प्रिया रेनोल रोड्रिगस अंधेरी, क्लेयोन डिसोजा मैंगलोर, ओशाइन डिसोजा किन्नीगोळी. हांचे सवे सबार जाणांनी आमकां देवाक अर्गां दिवंक सांगल्यान सबार उपकार मेळ्ळेले खातीर आमी अर्गां दिता. तांचीं नांवां हे परी आसात: लीना आल्फ्रेड मार्टिस बैंगलोर, रोजी आराना मुल्की, फिलोमिना डिसोजा निकुटा मारोल, उमेश नियारून केंचन केरे, जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक विन्सेंट डिसोजा मुक्का, लेस्ली लोबो पुत्तूर, भगिवन मरियेच्या मनाक, तशेंच एंजल्स अँड सेंट्स हांच्या मनाक लॉरेन्स मस्करेनस मुंबय, वीरा लोबो, जेरोम सिक्वेरा खातीर आमी अर्गां दिता. ऑजवर्ल्ड रोड्रिगस मैंगलोर, जोसेफ डिसोजा बैंगलोर, शर्ली झेवियर मस्करेनस दांडेली, जॉयसन कास्टेलिनो बैंगलोर, मिलिटा शर्ली डिसोजा मुल्की. हांचे सवे काजाराचो दिवस आचरण करची. वेडिंग एनिवर्सरी जुलियाना आनी स्टॅनी सिक्वेरा संपिगे. ह्या भाव भयणी सवे मेळून आज देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें केल्ल्या एका उपकारांक अर्गां दिवन आमी गावया. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान सुम्याक अर्गां दिवया. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान सुम्याक अर्गां दिवया. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार ताचो बावुडया. आयच्या बलिदानांत आमची ते सवां आमी सुम्याक भेटोवया. जे सवे आमी भेटयता प्रत्येक ते सवां खातीर आमी मागता. एक भुरग्याचें देणें मेळचे खातीर जुलियट मारिया पिंटो दुबाय, जीवन डिसोजा वासाय, बऱ्या भलायके खातीर डेलेन्सिया फ्रांसीस, केडन जॅक्स आनी सोफिया फर्नांडीस बायंदूर, लाविटा डी अल्मेडा मिलाग्रेस, सेलिन मिनेजेस गाडखोपर, मेरी लोबो थाने, हिल्डा डिसोजा आनी कुटाम बोरिवली. हांची सवे आमची मागणी आनी ते सवां सुम्याक भेटोवया आनी गावया आमी. जेजूच्या नांवान हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ह्या वेळार आमी भेटोवन दिवया अंतरलेल्या सुमेस्त आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्यांक. आमी प्रत्येक तरान उडास करता आज लिली डिसोजा पडुबिद्री, ॲग्नेस डिसोजा पडुबिद्री, आयरीन डिसोजा पडुबिद्री, लुईस डिसोजा सांता क्रूज, जॉर्ज ग्रेगरी फर्नांडीस कांदिवली, सायमन पिंटो कावतार, अनवर खान अंधेरी, जॉन मेंडोन्सा अंधेरी, मोंती मेरी मेंडोन्सा अंधेरी, एनी मस्करेनस कलिना डिसोजा आनी पिंटो आनी तशेंच सिक्वेरा कुटुंबांत सरलेल्या पासत प्रत्येक तरान मागणें विचारलां. जेसन आनी बबिता कंकनाडी, मॅगदलिन डिसोजा पुत्तूर, पुलगतींतल्या सरिल्ल्या आत्म्या खातीर मागणें विचारता. सिल्विया डिकोस्टा कुवैट, शांती नोरोन्ना कुवैट, हिल्डा तावरो वसाय, मरिना पिंटो इस्रायल. तशेंच आमी मागता देवादीन जाल्ल्या वेरोनिका विनिफ्रेड डिसोजा नायगांव, विल्फ्रेड डिसोजा पेरेरा नगर, एनास डिसोजा, तेरेजा आनी लियो थावरो खातीर, अलेक्स आनी सिसिलिया लोबो पक्षिकेरे, उर्बन टेलिस कुलशेखर, आंजेला पेरेरा मीरा रोड, जुलियान पेरेरा वकोला, जुलियान पेरेरा महिम, वास कुटुंबान सरलेल्या बसोतू मरोल टावन, एमी फर्नांडीस मागणें विचारता. डेइसी रोजी डिसोजा आनी कुटुंब कल्याणपूर उडुपी, रोशेल विल्मा लोबो, तेरेजा रोड्रिगस आनी
कुटुंबान सरलेल्यांपासून मागणें विचारलां क्लोटिल्डा रोड्रिगस आत्तावर एल्विस पास्कल आनी लिझा मोंतेरो उद्यावर दिव्या प्रिया डिसोजा जॉन क्रास्ता नायनाड रीटा सल्डाना जेपू जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा गोरेगांव डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी आनी तशेंच मॅक्सिम डिसिल्वा बँगलोर ह्या भाव भयणींक तशेंच आमच्या कुटुंबांत धरलेल्यांक सुम्याक समर्पण दिवया आनी म्हणया सस्न विशय उदितांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर पगोंदी समाधानांत ते विशय घेवन दीत आमेन. प्रवेश गीत आमी गावया. सोम्याक दिनवासुया देवसुतेची गितां पुस्तकांतावनू गीत संको ये 30 पान संको 28 पेज 28 A30. सर्वयामी सोम्या तै उल्लासूया ताचे तै संतोष पावया उल्लासाची गितां गावया. सर्वयामी सोम्या तै उल्लासूया ताचे तै संतोष पावया उल्लासाची गितां गावया. इन ये परवार आमी पळयतना कस्तान वारा मोदे उपेताना सोम्या पुलो मारया आदार तासो सोद्या दैवी सांगात तासो भोग्या. गावया मधुर गितां गावया मधुर गितां हसिया सोम्याक आमच्या राया वर्त्याका कुर्तीच्या. सर्वयामी सोम्या तै उल्लासूया ताचे तै संतोष पावया उल्लासाची गितां गावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त दय मोगाळ भावना आनी भयणीनो सद्या काळाचो 22वो आयतार आयच्या वाचपांनी एका पुरबायेचो संदेश सुमी आमकां दिता. सुमी आमकां पळोवन दिता एक नितळ निर्मळ जिणी भायली नितळाय न्हय ताच्या की सड भितरली काळजां मनाची नितळाय आमी आसा करून ताचे खातीर एक भाग्यवान वा पवित्र जिणी जियोंक सुमी आपयता. तर ह्या बलिदानांत एक नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमी कृपा मागया कित्याक देवाच्या कृपे विने आमी कितेंच करूंक शकना. आमचें जिवीत नितळ निर्मळ तें जावं सुम्याक मानता तसलें तें जावं म्हणून मागतना ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमचीं पातकां आमी वळखुया. सर आमचीं पातकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसाने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुने हांव सारून सांगता मनान चिंतून तनात सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेच देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा
निसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर संपूर्ण देणी तुझे तान उपसतात आमची काळजां मोना तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें तूं आमकां दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपसान बाळगून दवर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप तवळ मोइशे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियमां आयका आनी ते पाळा जें कितें हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी ताका कांयच सडीत मेळयनासतना वा कांयच उणें करिनासतना पाळूंक जाय आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया ह्या सर कायद्या विशांत आयकून लोक म्हणटालो हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा सर्वेस्पर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक सम आसलेलें धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात देवाचें उतर हें देवाचे उपकार सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करूं कोणाक फावो सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करूं कोणाक फावो जो कोण नितळजिनी जियेता न्याय नितीन चलता काळजांतां सत उलयता आपले जिबेन पेल्यासोन इस्कुचार उलयना असल्याक फावो जाता
सर्वेस्पोरा तुझे पवित्रंबात वस्ती करू कोणाक फावो जा. दुसरें वाचप सा जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीतावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसल्या बापातावन तें देंवोन येता. त्या बापातय बदलावण ना, बदलावणेची सावळी लेगून ना. ताचें सगळें रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मरिफात ताणें आमकां जल्म दिला. देवान तुमचें थंय लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरां प्रमाणें तुमी करी जय, नातर तुमकांच तुमी फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हणून लेखता तो धर्म हो अनाथांक आनी विधवेंक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वोश्यातावन पयस रावचें. देवाचें उतर हें देवाचे उडकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. ताचे सगळे रचने प्रथम फळां तुमी जावच्या. ताचे स्वंत कुशे सताच्या उतरां मारिफात बापान आमकां रचल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सामर्थ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक फावटी जेरुसलेमांतल्यान आयिल्ल्या फरिसांवांचो पंगड आनी सस्त्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ तांच्या शिसां मदल्या थोडे बेश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फरिसेव आनी जुदेव सकळी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्ल्या शिवाय जेविनात. पेंडेसारांत वचून आयल्या शिवाय आयल्या उपरांत नल्ल करीत ते जेविनात. आनी ते पालतात तसल्यो सबार रिवाजूय आसात. कोपां, मडक्यो, कशाची आयदनां धुवची. अशें जाल्यान फरिसांवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजू सवाल केले, तुजे शिश्य पुर्वजांची रिवाज पाळिनात, मेल्या हातान जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो, कापाट्यानो, सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमच्या विशयान प्रवाद कर म्हणलें. ही परजा आपल्या मंडळीन म्हाका तुका हुगलाब दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. व्यर्थांनी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवन म्हूण सांगूंक मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपदेश तुमी सोन सोडला आनी मनशांनी केल्लो रिवाजो तुमी धरल्यात. परत्यान एक फावटी लोक जम्या लागीं आपोवन जेजू तांकां सांगूंक लागलो, आयका तुमी सकड समेस्त हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशांचे भितर वता ते कसल्याय मनशाक मेळयना, पूण मनशां भायर येता ते मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे
मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरता ते हे खोटे आलोचना, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुस्वाट, खोटेपण, कपटीपण, बसकलपण, मसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. हे सर्व वायट मनशां भितरतावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मळयतात. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कीर्तन 20 आनी 4 तिसरी आनी चवथी ओळ आमी काडया. Psalm 24, 3 and 4, verse 3 and 4. आयचें कीर्तन 14वें जावन आसलें, वा 14 आमच्या कोंकणी बुकांत 15वें, पण आमी 20 आनी 4 कीर्तन तिसरी आनी चवथी ओळ. सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडो कोण सकत, सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडोंक कोण सकत, ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावो कोण सकत, ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावंक कोण सकत, नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो, नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो. एक नितळ निर्मळ जिणी आमी जियोंक देवा पळयता. हांवें आयकलें एक बरें कीर्तन, ह्याच कीर्तनाचेर वंदन आसा एक गीत निहाल तावरोन गायलां ओरिजिनल सीडींत. निहाल तावरोचें आज नांव सगळ्यांक समेस्तांक वा सबारांक कळीत आसा, पूण भोव अपुरबायेचें हें कीर्तन आनी भोव अपुरबायेचो संदेश आज सुमें दिता आसतना आज आमी गावयेत. तें कीर्तन वा तें गीत अशें आसा. असली मनशा तुजे मुखामोळ पळोवंक त्रेखता सोम्या, असली मनशा तुजे मुखामोळ पळोवंक त्रेखता सोम्या. सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडूंक कोण सकत, ताच्या पवित्रास्थानार उबो रावंक कोण सकत, नितळ हात नितळ काळीज आसलोलो तो, बोंब्यांचेर आपलें काळीज उबारना तसलो, नितळ हात नितळ काळीज आसलोलो तो. नितळ हात नितळ काळीज आसलोलो तो. एक नितळ निर्मळ जिणी आमची जाय जाय म्हण देवा पळयता आसतना एक सवाल आमी करयास. ह्या आधुनीक संवसारांत आज इतलें मॉडर्न संवसार आमचो टॅक्नॉलॉजी आनी इतली चडल्या, आनी आज आमच्या घराघरांनी आमच्या हर एकल्याच्या हातांनी कालें आसा, सेल आसा, मोबायल आसा. एक नितळ निर्मळ जिणी जियोंक जायत गे आज भुरग्यांच्या हातांत ती आसता. ल्हाना व्हडा जायत गी म्हणलें सवाल. मोगाळ भवनो भयणीनो, आज कोवीड पिडा सडल्या. खर हें आनीक अळवोंक ना आसा. आनी ह्या कोवीड पिडेक वरवीं वा हें वायरस वा कीट आमकां लागून जो म्हणून आमी कितली नितळाय करता. थोड्यांनी आतां कितले फावटी हात धुवचे आसात, आनी ते प्रोटोकॉल म्हणून मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्स तें करता जागृतकाय, कित्याक ही पिडा वा कीट लागोंक नुजो. आनी हाचे जावन आमी बचाव जाय जे म्हणून आनी कसली नितळाय, मस्त नितळाय आमी करता. आमचीं घरां नितळ करता. हप्त्याक एक फावटी म्हणून एक दिसा धाडटात, हप्त्याक एक फावटी बरें कर नितळ करचें. घरां, आमचीं वाहनां आमी नितळ करता. आनी आमची कूड एक दिसाक एक फावटी म्हणून आता, थोडी 2 फावटी 3 फावटी न्हांवची आसात. आनी थोडी काले नेसान, आमचें नेसान कितलें मॉडर्न जालां आज. मॉडर्न बरें बरें आमी घालता. आनी बरो बरो पावडर, बरें बरें क्रीम, फेर एंड लावली, म्हाका गोतूना नांवां खंयची म्हणून, आनी तें स्प्रे, सेंट आनी पुरो घालन हांवें कालें मेळो आसून उजो हांवें बरोबर मोळो हेरांक दी जाय आनी बरो दिसा जाय. भायल्यान ही सगळी भायली नितळाय. मोगाळ भवनान म्हणी हें पुरा करना आमी वेचें खंय फोंडाकच. आनी फोंडांत उपरांत आनी ते फोंडांत आतां सिमेंट गेल्यार आमी पळयता थोडे फोंड, थोडे मातयेचे, थोडे सिमेंट मात्र कालोवन थंय पुसून बरें करून गेल्यात.
थोडे बरे करून मार्बलांनी करून बांदल्यात पूण भितर घालें आसा खंयचेय ते फोंड जावं माती सिमेंट घाल वा व्हडले व्हडले बांदल्यार इवडणी भितर सगळें कुसलां कुसोन गेलां मोगाळ भावा आनी भयणी सगळें बायलें आडंबर वा बायली नितळाय पूण अशे खातीर आमी कितली वावंट काडटा अशे खातीर आमी कितें 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 करता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो पूण आज जेजू विचारता एक सवाल आमकां जेजू आमचे कडेन आमकां आज उलयता आनी सांगता भितरली नितळाय वा आत्मीक नितळाय गरज मार्कोस एवांजेलिस्ट पळय हांव वाचया मार्क 7:15 7वा वसवर 15वी वळ जेजू कितें म्हणटा भायर तावन मनशाच्या भितर वेता भायर तावन मनशाच्या भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळना तें कसलेंच मनशाक मेळयना पूण मनशातावन भायर सरता मनशातावन भायर येता ते मनशाक ते मेळयता मनशाक मेळयता कित्याक भायर तावन आमी कितेंय सेवल्यार आमची कूड बरें करून तें जाना सक्कड घेना थोडें भायर घालता भितर तावन आमी कालें केल्लें जेजून म्हणलें आसा पंजलान ताणें बरयलां मार्क 7:19 तो म्हणटा थोड्यांनी म्हणचें फादर दुकरां मांस खावन उजोगी तें करून उजोगी हें करून उजोगी तें गरज न्ही तुका भलायकेक जाता जाल्यार कालें खान खा दुकराचें मांस जावं दी कालें जावं दी थोडीं जीवदाळी गांवचीं आसात काल एकलो आमचो पाद्रा पायलो तो म्हणटा ताच्या ओरिसांत ताच्या गांवांत ताका गाय मेळना ताका मेळचे जीवदाळी मात्र तें कालें दिवड खंय आनी दिवड डेलिकसी म्हणटा तो बरें करून ते मारतात ऑक्टोबर म्हयन्या उपरांत ताणें मारचें आनी तांणी दिवडूच गावचें खंय आफ्रिकांत आनी तें जावं पुरो थोडी दिवड वा कालें दुसरें ल्हान ल्हान माणके खातात तें पुरा खान तें भितर येता तें फटाक वचून मागीर भायर येता जेजून म्हळां तें सो भायर तावन येता तें मनशाक मेळयना खंयचेंय खान वा कितेंय मनशाक मेळयना पूण कितें मेळयता भितर तावन वेचें भायर वेवचें तें काळजा तावन येता मार्कस एवांजेलिस्ट 7:20-23 वळ आमी वाचया एक 2 वळी म्हणी वाचया मार्क 7:20 एंड फॉलोवींग सुमार एक 14 संगती दिल्यात तुमी वांजेल उक्ते करून वाचा घाले म्हूण जेजून सांगला म्हणून वाचा 14 संगती जेजू आयच्या वांजेलान सांगता मार्क 7:20 एंड फॉलोवींग कितें म्हणटा आनी मुंदरून तो म्हणालो पूण मनशाच्या भितर तावन मनशाच्या भितर तावन कितें भायर येता कितें भायर येता ते मनशाक मेळयता ते मनशाक मेळयता बायल्यान मनीस बरो दिसोंक बरो पावडर घालन आनी घालें क्रीम घालन आनी घालें हेअर कंडिशनर घालन बरो दिसता बायल्यान बरो आसा पूण भितर आमी ना देखून आमी आमचेच विशयान चिंतचे आमी हेरांक बोट जगचें नाका आस हांव कसो आसा कसली जिणी हांव जियेता एक नितळ निर्मळ जिणी म्हजी आसा गी आस आज सोम्या मुखार म्हाका उबो रावंक जायत ताच्या पवित्र स्थानार त्या पर्वतार कोण उबो रावंक सकात पळय कितें म्हणटा आनी जेजू काल म्हणटा भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता काळजा तावन भायर सरता कालें ते हे खोट्यो आलोचनो प्रद्वार अनैतिक संबंध सोरी खून मागीर व्यभिचार दुडवाची आशा मागीर खोटेपण कपटीपण भास्कळपण मोसोर निंदा गर्व आनी पिशेपण 14 संगती हे सक्कड आज आमी नियाळीच एक नितळ निर्मळ जिणी म्हळ्यार एक निर्मळ आनी नितळ एक मौन आनी काळीज आसा करचें नितळ निर्मळ जिणी आसा करची देखून जेजून 8 बगेन म्हणलें अशें आमी आज आमकां सबार जाणां देवाक पळोवंक जाय आज सबार जाणांक आमकां देवाक लागीं सरोंक जाय जेजू कितें म्हणटा 8 बगेन सरमांव दोंगरा वयलो सरमांव ताणें दिता आसतना मातेवस एवांजेलिस्ट 5:8वी वळ कितें म्हणटा जेजू मॅथ्यू 5:8 नितळ मोनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटा देवूच तांकां पळोवंक मेळटा पळय कोंकणीन कितलें बरें करून बरयलां इंग्लिशांत तशें ना नितळ मोनाची कितली भागी आमी देवाक सोदून वचचें म्हणना तोच आमकां सोदून येता कितली भागी देवूच तांकां पळोवंक मेळटा इंग्लिशांत बरयलां Blessed are the pure in spirit, pure in heart, for they shall see God. 3 देवाक पळयतात पूण हांगासर कोंकणींत हांवें चिंतलें कोंकणी तर्जुमो आनी की बरें केलां तांणी
नितळ मोनाची कितली भागी देवच तांकां पळोवंक मेळटा. जेजून म्हणलें देखून नितळ निर्मळ काळीज. आतां फाटल्या म्हळ्यार ह्या म्हयन्यांत ऑगस्टांत सबार संतां भक्तांचें आमी आचरण केलें. तांचे विशयांत आयकलें, तांचे विशयांत आमी नियाळ केलो, तांचे आदर्श आमी घेजय म्हणून तांचे मुखांतर आमी मागलें जावं पुरो. पूण हांव उडास करता आज दोगां संतां वा सांतीन दोगांचो एक बरें एक कुटाम आसा केल्लें. नितळ निर्मळ जिणी आसा केल्लें एक कुटुंब. तें कुटुंब जावन आसा आमी तें आचरण केलें. आज 20 आनी 9 तारीख आयतार, 20 आनी 8 आनी 20 आनी 7 तारीखेर आमी तांचें आचरण केलें, स्मरण केलें. ती जावन आसा पयलें 20 आनी 7 तारीखेर सा मोनिका आनी 20 आनी 8 तारीखेर सा आगोस्तीन. पळया, सा मोनिका आनी सा आगोस्तीन दोगां जाणां. आतां सा मोनिका एक आवय, मागण्याची आवय, दुखां गळयलेली आवय, एक बरी त्याग सक्रिफीस करन नितळ निर्मळ जिवीत जाय म्हज्या कुटुंबाचें, म्हजें मात्र न्ही म्हज्या घोवाचें आनी म्हज्या मालगड्या पुताचें आगोस्तिनाचें जायचें म्हणून तिणें कितलीं वर्सां मागणें केलें, त्याग केलो, सक्रिफीस केलो. एक बरी जिणी ती जियेली. मुखार बाबा आनी बनी कसली जेजून केल्लें बरी तिणें केलें. कित्याक हांवें म्हणचें जेजून केल्लें बरी? कित्याक जेजून शिसां खातीर मागतना अशें केल्लें. तुमी वाचल्यार आज कान वाचा. कित्याक हांवें आज अशें सांगचें आमी नितळ निर्मळ जिणी जाय आमचें कुटुंब जाय तें सलीच ना. पूण हाचे खातीर काम करीचे, वावर करीचे, आमी मेटां काडीचे. पूण पयलें आमी एक निर्धार घेवचे, हांव नितळ निर्मळ जिणी जियेता. आनी हांगासर ह्या स्त्रियेन मागण्याची आवय एका कुटुंबांत एकलो आसल्यार पूण ओडणी एक कुटुंब बचाव करये. जेजून म्हणा सुमिहान जेजूचेर भावार्थ दवर. तूं बचाव जाताय, तुजें कुटुंब बचाव जाता. हांवें म्हणचें एका कुटुंबांत एकलो आसल्यार, एकली आसल्यार आज एक कुटुंब आमी बचाव करयेत. एका संस्थांत कोणी एकलो याजाक एकलो आसल्यार पुरो. दिंबी घालून मागोंक, त्याग सक्रिफीस करूंक एकलो आसल्यार पुरो. बचाव करयेत. देखून जेजून कितें म्हणलें? जुआंव सुवांजेला वचवर 17:19 वळ जेजू शिसां खातीर मागता आसतना 17व्या वचवान शिसां बसोत मागणें प्रिस्टली प्रेयर म्हणून आसा, तातूंत 19 वळ वाचा. कितें म्हणटा जेजू? जॉन 17:19. आनी ते 7 वरवीं तुमच्या सेवेक भेटलेले तुजे सेवेक ते 7 वरवीं तुजे सेवेक भेटलेले जावंच्या ते शीस 7 वरवीं तुज्या सेवेक भेटलेले जावंच्या तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटून दिता. तांचे पासत हांव म्हाका भेटोवन दिता म्हणटा जेजू. जीजस ऑफर्स हिमसेल्फ. जेजू ताकाच भेटयता, जेजू ताकाच पवित्र करता, जेजू ताकाच ही सॅंक्टिफायज हिमसेल्फ. तांचे पासत ते तुज्या सेवेक भेटलेले जावंच्या हांव म्हाकाच भेटोवन दिता म्हणटा. आनी हांगासर ही स्त्री मोनिका आगोस्तीन आनी तिच्या दादल्या खातीर तिचें जिवीत बडयता. तिकाच ती पवित्र करता, नितळ करता. मोगाळ बाबा आनी भयणी, नितळाय वा निर्मळ आनी हेरांनी बरीं जायचे म्हणून आमी आशेतना हांव बरो नासल्यार आनी एकल्या बरें करूंक जायना. आमी बरीं जाल्यार आमी आनी एकल्याक बरें करये, देवा थंय हाडयेत. पूण आमी खोटीं जाल्यार वी इन्फेक्ट पीपल. उडास सुवरां. आमी खोटीं जाल्यार आमी हेरांक खोटीं करता. पूण आमी नितळ निर्मळ जाल्यार अदरवायज देर इज इन्फेक्शन. आज कितलेशे जाणांक आमी पाड करता कित्याक आमी खोटीं आसल्यार मात, पूण आमी नितळ निर्मळ आसल्यार आमी देवाक एक बरें जिवें खरें बलिदान आमी जाल्यार जेजून ताकाच भेटयलो शिसां खातीर. हांगासर ही आवय तिच्या दादल्या आनी तिच्या पुता मालगड्या पुता खातीर भेटयता आनी तांकां पवित्र करूंक ती कारण जाता. देखून ही आवय सा मोनिका मागण्याची दुखां गळयलेली आनी तिच्या मागण्यान तिचो दादलो पेट्रिशियन कन्वर्ट तर जालो, अनबवर्ती आसलो. आनी पूत मालगडो पूत सा आगोस्तीन कितलीं वर्सां संवसारी जिणी जियेलो? सुमार 30 आनी 3 33 इयर्स. पूण 33 इयर्स जाल्यार उपरांतली 40 आनी 3 तो जियेलो 76 इयर्स. 40 आनी 3 वर्सां तो शांतीपणाची जिणी पवित्र, नितळ, निर्मळ आनी हाका कारण सा मोनिका. आनी आमी ही चरित्र आस
ही चरित्रां मोगाळ भवन भयणो नितळ निर्मळ चिनी आसा करियेत. काळ बदलला, मॉडर्न आमी जाल्या हांव जावंक पुरो. आज कितें कितें आमी करता हांव संवसारान बायलां नितळाय खातीर न्हू. बायली नितळाय गरजेची करया. हायजीन इज इम्पॉर्टंट. ह्या व्हायरसांतल्यान आमी आमकांच जागृतकाय करीचे, खंडीत करीचे. पूण भितरली नितळाय आत्म्याची, काळजां मनाची, तर आमी कितें करया. हांव तुमच्या मुखार निमाणे 3 संगती दवरता. आज आयच्या वाचपांनी आसात. हे 3 संगती मात्र आमच्या आज नियाळ नितळ निर्मळ चिनी आमकां जिवंक मन आसा, सगळ्यांक आसा. पूण आमी मेटां काडीचे, नाजाल्यार जायना. मोनिकान तशें केलें, वा हेरांनी कोण नितळ निर्मळ जिणी जी येतात ती करतात. आज कितलेशे कुटुंबांनी नितळ निर्मळ जिणी जियोवची आसात, खंडीत आसात. पूण आमी सगळ्यांनी केल्यार आमी मात आमची कुटुंबां, आमची समज, आमचे संवसार वा नितळ जाता, खंडीत जाता. देखून आमी करया, कितें करया. पयलें देवाचें उतर वाचचें. आयच्या पयल्या वाचपान तो देव इस्रायल परजेक वेंचता आनी तांकां कायदे दिता. कित्याक कायदे दिता. तांणी नितळ निर्मळ आसच्याक, देवा थंय आसच्याक. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें अपुर्बेन हे कायदे उपादेश दिता ते तुमी पाळा. कित्याक उपादेश पाळिल्ल्यान नितळ निर्मळ जिणी जियोंक जाता. हांवें दाळाय सांगचे हे 10 उपादेश देवान दिले. देवान बेसांवां उपादेशाचेर बांदल्यान. पयलो आनी 4थो उपादेश गरजेचो. आनी हे उपादेश पाळतना आमी देवाच्या मोगान वा नितळ निर्मळ जिणी जियोंक जाता. आमी हे उतर कडेन जेजून म्हळां जॉन चॅप्टर 14:23 सुवांजला 14, 20 आनी 3 वळ कितें म्हणटा जेजू. जॉन 14:23 येसून तांकां जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पळटा, तो म्हजे उतर वा उपादेश पाळटा. मागीर म्हजो बाप ताचो मोग म्हजो बाप तांचो मोग करता. मागीर आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे ते वस्ती करता. पळया, कायदे पाळतल्यान तें उतर पाळतल्यान तें देव वस्ती करता. आमी दोगी येवन तांचे सोय वस्ती करता. कोण देवाचें उतर पाळटा, उपादेश पाळटा, देवाचें हजरपण तांचें तें आसा, तांकां देव लागींच आसा. देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलें द्वितीनियम 4:6 वळ द्वितीनियम ड्युट्रॉनॉमी 4:6 ते 17 पाळा. हे 17 पाळा. आनी अशें तुमची जणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. मागीर ह्या सोर कायद्या विशयेन आयकून लोक म्हणटलो काले म्हणटा वर्ते परजेक आसलेली जणवाय आनी शेणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. मागीर आमी सर्वेस्पराक केदळा उलो मारल्यार पळया नितळ निर्मळ जिणी जियोवची, देवाचे कायदे पाळची. आमी देवाक उलो मारतना केदाळाय तो आमचे लागींच आसले बरी. सर्वेस्पर आमचो देव. आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव तांकां लागीं आसात नात. सो आमी उलो मारतना देवान आयकचे मागणी, आमची मागणी सुफळ जायचे, तर आमी आमकांच नितळ करीचे. सॅंक्टिफाय वनसेल्फ. नितळ निर्मळ जिणी जियेतना मागणी सुफळ जातात आनी देव आमचे सोवे आमचे लागीं आसा. देखून आमी कायदे पाळचे, उपादेश पाळचे गरजेचे. तो पयलो विशय. दुसरें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आसलें जेम्स चॅप्टर 1:22 देवाचें उतर आयकल्यार पावना. आजकाल कितलेशीं जाणां देवाचें उतर आनी पुरा पळयतात, तांचे मागणे आनी पळयतात, पूण तें पळयल्ल्यांत आयकल्यांत ना. पूण कितें करीचे आनी एक मॅट काडीचे मुखार. पळयल्यार व्हडनी पळया. थोडीं जाणां दीसभर पळयतात, थोडे जाणां दीस सकाळ आनी दनपारां सांजेर पळयतात, पूण जिवीत. जेम्स चॅप्टर 1:22 कितें म्हणटा. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय, नातर तुमकांच तुमी फटयतात. पळय आयकल्यार पावना. आयकून आमी समजून जोडता, त्या समजूनेन देवाचे उपादेश आमी उतर आमी जाणा जाता, जानवाय मेळटा, पूण त्या जानवायेंत आमी मुखार सरचे. देखून आनी एक विशय आमी करीचे पाळचे म्हळ्यार दिसाक वा थोडे पोवणी हप्त्यांत आमी आमच्या अंतस्करणाची जडती करीचे. एक्झामिनेशन ऑफ आवर कॉन्शियन्स.
अंतस्करणाची झडती करून पळय हांव नितळ निर्मळ जिणी जियेतांगी देवाच्या उतरा बरी हांव जियेतांगी खाली आयकून 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 दादोशी जावन ते कानाक मात्र बरें जाता ह्या कानांत आयकोनचें ह्या कानांत सोडचें हो नितळ निर्मळ जिणी जियेतांगी अंतस्करणाची झडती करची आनी एक इल्लो वेळ काण घेया आज पळया हांव म्हजी जिणी कशी आसा अंतस्करणाची एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स आनी तिसरें निमाणें हांव केर करता नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमी आयकल्यार पावना मेटां कडेन जे जियेचे आनी तिसरें जावन आसा एक कुरपेचें मागण्याचें जिवीत आमी जियेचें मागणें म्हणटा आसतना आमी करता देवाचें उदर वाचचें मागचें सक्रामेंत सक्कड सक्कड करीचें आनी प्रत्येक तरान एक सक्रामेंत आमी घेजय एक मिसाचें बलिदान सक्रामेंत बोव अर्थ दुसरें प्राचीत असो सक्रामेंत कुमसार आमी जायचे तुमी म्हणूंक बरो आजकाल फादर कुमसारान आंत देखून कोविडा लागून 1 वर्स 2 वर्स जालें कुमसारान आंत कोणें म्हळें कुमसाराक अवकाश आसात आमकां सक्कड जाग्यांक वशीत कुमसाराक एक फादराबाक सोदून वशीत आमी परचे दिसा म्हजो जल्मा दिवस हांवें आचरण केलो 3.5 वर्सां म्हजी संपली हांवें चिंतलें हांवें म्हजी झडती करीचें हांवें अंतस्करणाची झडती करीचें हांवें कुमसार जायचें म्हणून कित्याक म्हजी संवय आसली म्हयन्याक एक फावटी म्हणी कुमसार जावचें पूण आतां थोड्या कारणाक लागून 6 म्हयने जाल्ले हांवें चिंतलें एक दीस खंय म्हणी हांव येता देखून हांव आनी फादर मर्वीन एका पाद्राबाक सोदून गेल्या थंयसर वचून आमी 11 तावन 2 वरां 12 1 3 वरां करसिलीं एक सुट हांवें कुमसार जालें हांव थवळ थवळ कुमसार प्राचीत असो सक्रामेंत देखून हांवें इतलेंच म्हणचें कुमसारा विशयंत हांव जाणा जाल्यार इतलेंच आनी भोव अपुरबायेचें कुमसार म्हळ्यार पातका वरवीं आमी कुरपा होगडायिल्ली त्या कुमसाराच्या सक्रामेंतान आमकां पाटी मेळटा आमी होगडायलेली कुरपा देव पाटीन दिता देखून कुरपेचें जिवीत आमचें जायचें नाजाल्यार नितळ निर्मळ जिणी जियोंक जायना देखून मोगाळ भावानो भयणीनो देवाचें उतर वाचया पूण वाचून तें पाळया आनी सक्रामेंती घेवया कुमसार प्राचीत असो सक्रामेंत खंयचो या जागतो जावं या उठोवन या कित्याक कृपा देवाची आनी मेळची खंय भायर मेळना आंगडी मेळना बिग बाजार सिटी सेंटर खंय मेळना तें क्रीम पावडर बायलाक मात मेळटा पूण भितरली कृपा देव मात्र दिता सोम्यान खुर्सार आमकां जोडून दिल्ली ती कृपा आमचें जिवीत आमी पळोवया कशें आसा देवा समोर आमकां उबो रावंक जायतगी आस अंतस्करणाची झडती आमी करूंक आसा तर आमकां समर्पण करया ह्या बलिदानान आनी आमचे सुवे आमी आमकांच नितळ करून आमी हेरांक ह्या जिविताक हाडच्याक नितळ निर्मळ जिणेक वावरूंक आसा तांचे खातीर मागया कुटुंबान कुणी देवा थावन पयस आसा नितळ निर्मळ जिणी ना संवसाराच्या ओस्यान ती आसात संवसारान संपडल्यान मागया तांचे खातीर मागया ह्या संवसारा खातीर पवीस सभे खातीर ह्या साकां खातीर प्रत्येक तरान कोण ह्या साक आमकां कळीत आसात पातखांत आसात बोरी जिणी ना तांच्या बेसा प्रकार ना तांचे खातीर आमी मागया तरी एक ह्या साक धार्मीक भाव भयणी खातीर कश्टांत आसात संपडल्यान थोडी मागया आमी मागया तशेंच आज कोणी कश्टांत पिडेंत कोवीड हेर कारणां लागून आस्पत्र्यांनी घरांनी कश्टातात कोणी आमचे कडेन आज मागणें विचारलां तांकां आमी मागता म्हूण बसयलां सोमी आमकां ही आमची मागणी आनी कोणी अंतरलेलीं आसात पुलगत आसात आत्मे सक्कड सुम्याक भेटोवया तो सुमी आमकां आशिर्वादीत करूं तशा कृपेन बरूं आमेन उबी रावया आमी बावडताची उसारणी करया सतमंता देवाक सर्पदरा बापा सर्गानी विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या आस्पताक आमचे सुम्या तो वैद्यत्म्यावर बिस्मोलो हांव क्वार मरेतान सन्मलो पांच पिदगाद आनी कसुसले ताका कुर्सा जुरलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्या मदन देवलो तिसरे मेल्लांतलो चिवंसलो सर्गाट सुरलो सर्पदुदार बचाव बसला Taintan melanchi spiritualo
Sătmânta păvitratmea, Cătului păvis săbeic, Băctăn săiectar, Atcânce măcsune, Curicen civan pon, Săsnăcen civit. Amen. Kanika cigita gisangku si salisi pansangku ek shembara. स्वीकार कर बापा कानिको आमच्या भक्तीन भेटैथाव तुका आमित्य स्वीकार कर बापा कानिको आमच्या भक्तीन भेटैथाव तुका आमित्य उंडोवानी वायनान वेदिशी आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिताव आमकां सामी तुका कानीक जावन दिताव स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेताव स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटैताव तुका आमित्यो म्हज्या बाबीन नमुच्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक मानता तसलें सामून मागात आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्ण आमकां फावो जावं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सोमेसांक जिवीत सासनाचें आपल्या मैमेवो सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सर्गी तुका सर्गी तुका बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्मया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेस्परीचे वांजतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत हातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोड परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पोन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीवन उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुणारग सवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळच कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजैती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्ग आनी तुका मानवल्यान विशेष जावन सार नोडम सगडणार सांजुजे फ्रेनाड मेड्स एसवडीचे मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वांतरानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुम्याक मानता तसली एक नितळ निर्मळ जिणी कृपेची जिणी आमी जियोवच्याक आमकां समर्पण कर. सुम्याची कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझे कुशी सर्गा सता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय सराकांत आकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले
आमकां शांती दे. भाव भयणीनो, पळयास तुमी येजू क्रिस्त आमचे खातीर आपणाकच समर्पण केल्लो, आमकां एक नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमचें जिवीत भेटोवंक आपोवणी दिल्लो. देवाची शिळी संवसाराचें आमचें पाप करता ती, ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी तुमचे भितर पाप काफोना जेवताना सुमका भलायकी मेळटली. गीत संको डी 51 पान संको 168. येसू मिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या. ये वेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका. जसे फुलो नेवचे साळ सूर्या कुशीन घुंवता, तशे सोम्या मने मोचे तुकाच ते लालयता. येसू मिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या. ये वेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हणा पातयेता. खरो सजर आसाय म्हणून पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सरूच तूं प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजे ताव न्हू केदींकच हांवें केदीकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळा आसा जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जिवनान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जिवनान आमची काळजां मना प्रिती मोगान थेर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची मना काळजां तूं नितळ कर. आमची उमेद सडत वसो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत संको F12 पान संको 222 पेज 222 F12. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दितो म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दितो म्हाका. दिव्याचेर केदीस पातये नासता. तुजेर सोम्या हांव पातयेता. कसनक दोनी केदीस लेकी नासता. दैवीक उतर तुजें गाजयता. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दितो म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दितो म्हाका.
उगाळ पुरता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां मागीर वन क्रिस्ताचे कृपे आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.